लुकाप्रमाणे सुवार्थ अध्याय 15. सुकून गेल्या बोकड्याची वफार. आता साबार सुंकागार आणि फाटकी जेसूची शिकवण ऐकूंक ताचे सरशी वेताले. हें पळोवन फारिसेव आणि शास्त्री आपणा इतल्याक अशें परपुरूंक लागले, हो मनीस फाटक्यांक घेता आणि तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेसून तांकां ही वफार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकड्यांतलो एक सुकून वसात जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकून गेल्ल्या बोकड्याक तो मेळ्ळासर सोदून वचचो ना? तो मेळटास संतोषान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आणि शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगतां, पश्चातापाची गरज नातल्या 99 निथिवंतां प्रास पश्चाताप भोगून जिणे बदलतल्या एक फाटक्याचेर सर्गी चड संतोष जातालो. भायर पडले नाणे. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडात जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारून तें मेळ्ळासर 17 सोदिना जायत. तें मेळटास आपल्या इश्टिण्यांक आणि शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक भायर पडले नाणे म्हाका मेळ्ळा. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडून जिणे बदलतल्या एक फाटक्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावताले. वेचीक पुताची वफार. उपरांत तो सांगी लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवसो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले नात, धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुराव विकलें आनी मेळ्ळलो दुडो घेवन तो पयसल्या गांवांक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन चियेवन ताणें दुडो पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेले सगळे होगडावन काबार जातास त्या गांवांत एक कठीण दुखळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकराक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगोपणी खावन आपले पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बोध आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो,
मुच्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठोन मुच्या बापाय सरशी वेतां आनी म्हणटां, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशां मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाठी भायर सरलो. पूत घरांत थावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचे काळीज सुरसुरले. धांवन वचोन पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हणलें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, वेगी वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोठे घाला. सरबेचो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावल्लो तो आतां जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो धबाचो सुरू जालो. हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो फाटीं येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकताच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ ताचो बापूयच भायर येवन ताका बोलावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हणलें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक फावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंतांचेर विबाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुष्टी पाडको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. आमेन.